इफीचे बोवाळांत गोयच्या खण खात्याचे अधिकारी मायनिंगाचेर पुराय रिपोर्ट घेवन दिल्ली पावले। गोयचे मिनेर आनी खण खात्याच्या अधिकाऱ्यांची बुधवारा दिल्ली सीईसी कडेन बसका जातली। केंद्रीय खण मंत्रालय, रान आनी पर्यावरण मंत्रालय, फिमी आनी गोवा फाउंडेशनाचो क्लॉड आल्वारीस बसकेक आसतलो। हे बसके उपरांत सीईसी सुप्रीम कोर्टाक रिपोर्ट दितली। गोय मीन निर्गतदार संघटना आनी गोवा मायनिंग असोसिएशनाचे प्रतिनिधी सध्या दिल्ली पावल्यात। बुधवारा सीईसी कडेन तांची बसका जावपाची आसा। हे फाटभुंयेर सीईसीन गोयच्या खण खात्याकडच्यान खोलायेन सारको रिपोर्ट मागला। बसकेत कितें जालें हाची सध्या तरी मिनेराक कांयच कल्पना ना, अशें गोय मीन निर्गतदार संघटनेचो अध्यक्ष शिवानंद साळगांवकर म्हणटा। मात मायनिंग सुरू जावपाचे नदरेन कितें तरी बरें जावचें इतलीच ताका आसता। 11 वाजता फाल्यां सकाळीं आमकां मिटींग आपयल्या जीएमओई आनी जीएमई गव्हर्मेंटाक डेटा मागला आनी आमकां त्या मिटींगेक अटेंड जाय म्हणलें। ओके, असो तुमी तांकां डेटा बीन व्हरून दितात? आमकां खबर ना कितें जाय म्हणून। आमकां सद्या आमकां कांयच खबर ना। अजिबात अंदाज ना आमकां कितें विचारतले काय म्हणून। मायनिंग खात्यांतली सुत्रां सांगतात, खण संचालक प्रसन्न आचार्य पुराय रिपोर्ट घेवन पावलो दिल्ली। सीईसीचे बसकेत आचार्य जातलो वांटेकार। नवो रिपोर्ट खण संचालक दितलो सीईसीक। हे पयलींच्या रिपोर्टात तफावत दिशिल्ल्यान सीईसीन रिपोर्ट मारलो भायर। बुधवारा सीईसी बरोबर जावपा आशिल्ले बसकेत गोयचो मायनिंगाचो फुडार थारतलो। च्या आयोगाचे शिफारशी प्रमाण गोयचे बेकायदेशीर मायनिंगाची चवकशी करपा खातीर सुप्रीम कोर्टान सीईसी नेमल्या। सीईसीन गोंयांत येवन हांगासरले मायनीचें इन्स्पेक्शन केलें। हांगासरले मिनेर आनी संबंदीत लोकां बरोबर सीईसीच्यो बसकाय जाल्यो। पणजेच्यान आमचो खबराकार महेश गाडी। एके वटेन मायनिंगेचेर निंबून आशिल्ल्यांचेर व्हड संकट आयलां आनी दुसरे वटेन सरकार इफी मनोवपाच्या बोवाळांत आसा। हाचो निशेध म्हणून ब्लॅक कार्पेट करपाची आनी उपासाक बसपाची सुचोवणी संघटनेचो वांगडी प्रसाद फळदेसायान केल्या। गोयच्या मायनिंग लोकांचो मंचाच्या बसके वेळार तो उलयतालो। ही बसका कुडचड्यार जाली। I am ready. But आम्ही अशी करता आता की चेन ऑफ हंगर स्ट्राईक म्हणजे सकाळी आज जर दादर बसले फाल्यां दुसरी दादर बसले अशें करून जर आम्ही रावले जाल्यार आम्ही हांगा ते जर रेड कार्पेटार जाता जाल्यार आम्ही ब्लॅक कार्पेटार इफीचो निशेध करया म्हणटा। आता इफी जाल्या काल पेपर वापरला जाल्यार एक माटो घालता 1,33,00,000 रुपये माटो खर्च करता। आता फक्त 10 दिसांक घालता पूण आमच्या कडेन काय ना। तो पॅकेज म्हणजे आज तुमकां तो पाकिटाच करून पावतलो पाकिटाच डेटा जाय कसलो डेटा जाय आम्ही शक्य आम्ही असोसिएशनाक दिला। आम्ही असोसिएशनांनी मशीन मंगल असोसिएशनांनी सगळ्यो आमच्यो फायली काबरा बाबा कडेन दिल्यो आमदारा कडेन तेज्या करून दिवपाच्यो आमच्यो वचपाच्यो मागीर डायरेक्टर घेना आनी दिवाळीच्या आदल्या दिसा पेपरार 16 मायनिंग 16 मशिनरी रजिस्टर जाले। अरे आम्ही दिल्लो डेटा तुम्ही घेना तुम्ही फक्त काम पुढे वचपावर डेटाचे निमित्त घ्या। आज त्या डेटा मॅसेज द्या जो वाटा डेटा मॅसेज द्या दाखव सरकाराचं सरकार करपाक शकना। पत्रकारांची व्हडली भाषणां केली। आज पत्रकारांक मेळपाक आम्ही पणजे दिल्यात पत्रकारांक नांगर आमकां सगळ्यांक मेळपाक जाय। आमची जाहीर सभा केली खंय पत्रकार उबे जाय खंय आमदार आनी आपल्याला विचारना। आज आमच्या बरोबर आमदार खंय आमदार व्यासपीठार ना इतली गजाल। मुंबयसान मडगांवां येवपी वॉल्वो बस फातोडेर चिपळूण असुर्डे उमथली। 4 जाण आगताक पिड्ड्यार जाले। जखमी जाल्ल्या 20 प्रवाशां मदीं 5 गोंयकार आसात। बसीत 33 पॅसेंजर आशिल्ले। फातोडेर असुर्डे वॉल्ताचेर सुमार 4:15 हो एक्सिडेंट जालो। ड्रायव्हराचो ताबो गेल्ल्यान ताणें बस व्हरून झाडार मारली। जखमीक डेरवणांत वालावलकर हॉस्पिटलांत घाले। मुंबयसावन मडगांव वटेन येवपी बसीक मंगळारा फातोडेर सुमार 4:15 रत्नागिरी असुर्डे वॉल्ताचेर एक्सिडेंट जालो। ड्रायव्हराचो ताबो गेलो आनी बस व्हरून झाडाक मारली। धपक्यान बस रस्ते कुशीक उमटली। एक्सिडेंटान 4 जाण आगताक गेले। एक्सिडेंटान मरण आयिल्ल्यांची नांवां केशवलाल वेलजी धोलू वेंगुर्लाचो, फारूक अहमदधर जम्मूचो, शशीधर करकेरा मल्हाड पश्चिम मुंबय, अदिती शशीधर करकेरा मल्हाड पश्चिम मुंबय। एक्सिडेंटान करकेरा बापूय आनी धुवेक मरण आयलां। बसीन वट्ट 33 प्रवाशी आशिल्ले। सुमार 21 जाणांक मार बसलो। तातूंत 5 जाण गोंयकार आसा म्हणपाचें कळ्ळां। जखमी जाल्ल्यांक डेरवण वालावलकर हॉस्पिटलांत घाल्यात। पुलिसांनी बसीचो ड्रायव्हर परशिवम पल्लाराक ताब्यात घेतलो। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।
मुरगांव आणि कुडचड्या काकोडे पालिकाचे नगराध्यक्ष मंगळारा बदलले. फियोला रेगो मुरगांवची नवी नगराध्यक्ष जाल्या. सुनीता लांडेजाक 5 जाल्यार फियोलाक 12 मतां पडली. दुसरे वटेन पॅट्रिशिया फेर्नांडीस कुडचड्या काकोडेची नवी नगराध्यक्ष जाल्या. श्रीकांत गांवकार उपनगराध्यक्ष जालो. दोगांय बिनविरोध वेचून आयल्यात. Well, I will try to do all the possible development that is required in Vasco, and that will keep me on my chair. Well, the very beginning, we are going to start with waste management plant because we have already appointed the consultant, and that is the need of the hour in Vasco. And after that, we will start with all the other projects that we have already proposed for. We have received 2 nominations. One nomination is for the office of chairperson and vice chairperson. And since there was only one duly nominated candidate, I have declared Ms. Srimati Patricia Fernandez as the chairperson of the Kurcharam Kakore Municipal Council and Shri Srikant J. Gaonkar as the new vice chairperson of the Kurcharam Kakora Municipal Council. We have taken up during my term, I have solved a traffic problem. Then Sudha Market was occupied illegally, so I have sealed some Sudha Market shops. And the last thing what I completed was renovation of my office. I wish our chairperson, Patricia Fernandez, all the best, and my support will always be there for her. आता घेऊया एक विसव.